फ्रांसीस शावेराच्या दोबाचीक परबेक हाजीर जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, देवान पयलो आमचो मोग केलो, देखून आपल्या पुताक संवसारांत धाडून ताच्या जिविता, कोश्टा, मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आपल्या शिममेर नासलोल्या मोगाचो अणभव मनीसकुळाक दाखोवन केलो. भाग्योत पावलू जावन आसा एक क्रिस्ताच्या मोगान भरलेलो नमुनो. जाणें क्रिस्ताक आयकलो, क्रिस्तान नवसल्लो, क्रिस्ताक अणभवलो आनी अणभवलेल्या क्रिस्ताक थार घेनासतना परगटलो. जावन पिसो तो मोगान क्रिस्ताच्या, बेपरवा केली ना त्या कोश्टांक दोगदाच्या, गुतून क्रिस्ती शिकून बरोवपानी थार दिनासलोलो मोग रिगलो आमच्या काळजांनी. भाग्योत पावलू भाशेन सा फ्रांसीस शावेरान क्रिस्ताक सोत मानलो, सोत मानलोल्या क्रिस्ताक परगटलो आनी परगट्टा ते जिवितान जियेलो. देखून देवान ताका मोहिमेन भरलो आनी ताची मोहिमा आमी आज पासून आमच्या दोळ्यांनी पळयता. सादी कापीण वाजोवन देव वळखीची, शार्ती पावली निमाणी आज्ञा जिवंत जेजूची. इमास घेवन हातान खुर्साची, बियां रोवन शिपली बाबाडताची. आज सा फ्रांसिस्का भाशेन क्रिस्ताचो मोग आमकां कितें करूंक थार दिना काय? आमचें जिवीत मोलाचें, तें नाटक करूंक आनी जिविताचे दोनीनूय, पूण आमी जिविताचे राखणदार. दुसऱ्याचें जिवीत देणें देवाचें, न्हय खेळणें खेळपाचें, ताचो नाश करूंक आमकां नेमूक ना. सृश्टी दुसरें पुस्तक देवाच्या ओचोऱ्या विस्मिताचें, देवा उतरा वरवीं निर्मूल आयलां. उदरगतीच्या करण्या लिबान फाफसून उडयनाका. समाजीक जबाबदारी सगळ्यांक आसा आमकां. क्रिस्ताच्या मोगाचे उबेन भरुया. गरीब दुबळ्यांक भायर आयलोल्यांचो दर्जो उखलुया. मोगाच्या नात्यान मनीसकुळाचो अभिमान सांबाळूंक क्रिस्ताच्याच मोगान थार घेनासतना रिगुया. हीच भावना मनान धरून सा फ्रांसीस शावेराचे दोबाचीक परबेक मुखेल येजमान उडपीच्या बिस्म साहेब जेराल्ड लोबोक, पोर्ट ब्लेरचो बिस्म आल्युश डायस, सिंधुदुर्गचो बिशप ऑल्विन बरेटो आनी आमच्या आर्च बिस्प फिलिप नेरी फेर्राव हांकां, सोमेस याज्ञिकांक आनी ह्या समारंभाक येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावया. कायंडली स्टँड. गीत गावया आमच्या हात पानाचेर पवित्र आमची सोबा.
बसुया. या वेळार आमचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेराव या दोगांची परबे आजीर आसलोल्या बिस्मांक याज्ञिकांक मोठवाशांक आनी आमा समेस्तांक येवकार दितलो. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां हांगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरो दीस दिवं. भाग्योंत फ्रांसीस शावियराचे दोगांचीक परबेचे समारंभणेन वांटो घेवंक हांगा आमी जमा जाल्या. जावं ह्या फाटल्या 9 दिसांनी जावं आयच्या दिसा हजारांनी आनी लाखांनी आमी हे सुवातेर जमा जायत आयल्या. आमच्या गोंयच्या सायबाचो आशिर्वाद मागूंक आनी ताच्या जिविताची देख आमचे मुखार दवरून जेजूचो पाटलाव ओदीक उर्बेन आनी विस्वाशीपणान करूंक शिकूंक. नोवेनाच्या 9 दिसांनी सान फ्रांसीस शावियरा भाशेन क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केला आनी आमच्या जिविताच्या वेगवेगळ्या बाजूंचेर देवाच्या उतराचो उजवाड आमी सोदला. आनी आतां ह्या परबेच्या दोगांचीक मिसान वांटो घेवंक आमी एकठांय जाल्या. सगल्यांक तुमकां आमचो मायमोगाचो आनी उणुणीत येवकार. आमी खरीत भाशेन येवकार दिता आयच्या दोबाजाच्या येजमानांक भोव श्रेश्ठ जेरल लोबो ह्या आमच्या बिस्प भावाक, आमच्या शेजारच्या उदुपी दोर्म प्रांताचो बिस्प तो 2000 वर्सां थान तो शिमोगाचो बिस्प आसलो जाल्यार 2012 थान तो हालींच रचलेल्या उडुपी दियोसेसीचो गोंवळी. आयज ताका आमी उणुणीत येवकार दितना ह्या मिसाची येजमानकी चलोवंक आनी आमकां देवाचें उतर परगटूंक तो तयार जालो देखून ताका आमी काळजांतान दिनवासता. ताचे बरोबर आमचे मदीं आसात आमचे दोग गोंयकार भाव बिस्प आलेक्स डायस, अंदमान आनी निकोबार आयलँड्स हांगा पोर्ट ब्लेअर दियोसेसीचो बिस्प साहेब, गांवान कालांगूटचो आनी पिलार संस्थेचो वांगडी, आनी बिस्प ऑल्विन बारेटो शेजारच्या सिंधुदुर्ग दियोसेसीचो गोंवळी गांवान शेवलेचो. आमचो मायमोगाचो येवकार आमच्या सगल्या याज्ञिकांक, मोठवाशी भाव भयणींक, सगल्या यात्रेकारांक, गोंयच्या गोंया भायल्या आनी संवसारांतल्या चारूय कोणशांतान आयलेल्यांक आनी खरीत भाशेन सिंधुदुर्ग, बेलगांव आनी कोल्हापूर वाठारांतल्या चलून आयलोल्या सगल्या यात्रेकार भाव भयणींक. आमचो खरीत येवकार हांगा हाजीर आसलेल्या सगल्या आमच्या मंत्र्यांक, आमदारांक, सरकारी आनी नागरिकी अधिकाऱ्यांक आमचो उणुणीत येवकार. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां मायमोगाचो येवकार दिवन हे पवित्र आनी दोबाशीक समारंभणेन वांटो घेवंक आमंत्रण करता. सगळीं उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. शांती तुमचे सोवे आसूं. मोगाड भावा भयणीनो, भावार्थाच्या आनी संतोसाच्या उणवणेंत उमाड्यांनी सान फ्रांसीस शावियर आमच्या गोंयच्या सायबाची दोबाजीक परब समारंभूक आयज आमी एकठावल्या. आयचे परबेक तयारी करतना अंदूच्या वर्साचो गवळीक विशय मनान दवरून दर दिसा क्रिस्ताच्या मोगाची गोडसाण देवाच्या उतरांतल्यान आमी चाकल्या. असलीच गोडसाण चाकून सान फ्रांसीस शावियर संवसाराक जेजूच्या मोगाचो उजो पेटोवंक उर्बेत फुडें सरलो. आपल्याक मेळ्ळलो भावार्थ आनी तातूंत
आटापलोली क्रिस्ती तत्वां दुसऱ्याक वांटच्या हुस्क्यान ताणें उदेतीचो रस्तो धरलो आनी माप मेजप नासतना उदेतीच्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थाचो लोक तामो नासतना वांटून एक महान दर परगटणार जावंक पावलो. देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग उतरांनी तशेंच करण्यांनी जाता तितल्या जिन्सांनी वेदांतूय सान फ्रांसीस शावेरान शिपडायलो. जेजूच्या मोगान भरलेल्या फ्रांसीस शावेरा भाशेन आयच्या काळार तामो नासतना आमकां मेळ्ळलो जेजूच्या मोगाचो अनुभव कोणाकूच भिये नासतना आनी पिरगांव नासतना दुसऱ्याक वांटूंक आमकां देवाची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाळ भावा भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आमच्या गोंयच्या सायबाची परब संभ्रमूंक भावार्थान आनी संतोशान आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर संवसाराक जेजूच्या मोगाच्या उज्यान पेटोवंक उर्बेन फुडें सरलो. आपणाक मेळ्ळलो तो भावार्थ आनी तातूंत आटापलेली क्रिस्ती शिकोवन पेल्याक वांटच्या त्या हुस्क्यान तो गोंयांक पावलो आनी क्रिस्ती भावार्थ कळमीत नासतना वांटून एक श्रेश्ठ सुवार्ता परगटणार जालो. हांगा जमलेली आमी सर्वां सान फ्रांसिसा द्वारी आमकां मेळिल्ल्या भावार्थाच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. पूर्व संतान देवान आयिल्लो तोच खरो भावार्थ बेभिरांत नासता पेल्याक वांटूंक गरजची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या बलिदाना देवा लागीं आमी मागया. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बोरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवंत सदांच हांव कुंवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून ससनाच्या जिविताक आमकां पावों.
प्रार्थया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक वळख दिव. भाग्यवान फ्रांसिसाक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देशा देशांच्या लोकांक तुज्या पवित्र सभेन भितर घेतले. त्यास आमच्या मोगाळ सडवंदराची वळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवच्या तानेन आमची काळजां लासो आनी ताचेर भावार्थ दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांचो संको वाडटा तो पळोवन तुका आनी आमकां संतोष भोगूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. Sorvespor तुमची सोवय आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात. जो स्वत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो, पूण जो स्वत मानिना जायत तो कास्तीचें फॉर्मोण घेतलो. स्वत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणा आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप दवरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय बी ती पियेत जाल्यार तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरी करतलीं. आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडेन शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बाराबर जातल्या विजमिता उदेशी तांचें उतर तिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मातशी उबीच रावा. बुक ऑफ गॉस्पल्स वो शुभ वर्तमानाचे पुस्तक जेजूचे खेरीत आजीरपण खुणायता. ह्या वेळार
बिस्म साहेब आपूण ह्या पुस्तकाचो उमो घेतलो आनी उपरांत आमकां आशिर्वाद दितलो. बसूया. ओ श्रेष्ठ गवळी बापानो, यासक भावानो, धार्मिकानो, क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भयण्यानो आनी भावानो, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरे आमच्या गोंयच्या साहेबाची दाबाजीक परब संभ्रमाक आमी सर्व हांगासर एकठांय जाल्या. आयच्या परबेचो मुखेल विशय जावन आसा सान फ्रांसीस सावेरा बरी क्रिस्ताचो मोग आमकां थार देना. क्रिस्ताचो मोग आमकां थार देना ह्या विशयाचेर नियाळ करतना आमकां जेजूच्या मोगान नवसरल्या दोगा मनशांची खबर सांगची पडटा. हे दोग मनीस म्हळ्यार सान फ्रांसीस सावेरे आनी भाग्यवंत पावलो. सान फ्रांसीस सावेराचे भुरगेपण आवय बापायच्या उतरांनी आनी देखीक क्रिस्ती तत्वां मौल्यांनी भरलेलें आसलें. पूण जेन्ना 17 वर्सांच्या प्रायेचो तरणाटो कसो आपले उंचलें शिकप शिकोवंक पॅरिसाच्या विद्यापिठांत तो रिगलो तेन्ना संवसारी वस्तूंनी ताचें मन घुस्पलें. उंचल्यो पदव्यो आपणावंक आनी संवसारी मान जोडप्याची आशा ताच्या काळजांत रिगोवन ताचे सवय असलेली तांक तो वांकड्या वाटेन वापरूंक लागलो. असो असलेल्या ताका ताच्या बराबरच्या विद्यार्थीने लॉयलाच्या इनासान पडयलो. संवसाराच्या वडण्यामध्ये असताना इनासाने जेजूचींच उतरां ताच्या कानार आयकोंक लायली. आख्खो संवसार सोडीत आनी आपलो जीव बिबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? आख्खो संवसार सोडीत आनी आपलो जीव बिबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो फायदो? ही उतरां पयलीं ताच्या घुस्पल्ल्या गिन्यान्याक समजोनी दिनासली तरी सवकास त्याच उतरांनी ताचें मन उजवाडायलें आनी उपरांत संवसारी पळकेपण सोडून आत्मीक व्हडपण जोडप्याची ताची इच्छा जाली. जेजूक ताणें आपलें जिवीत भेटयलें आनी ताच्याच वावराक आपलें जिवीत करसूंक आनी अदीक करून जे गांवांनी जेजूची बरी खबर पावोंक ना थंयसर वचोन जेजूचें नांव परगटूंक ताच्या काळजांत उर्बा दिसून आयली. भाग्यवंत इनासान स्थापिल्ले जेजूच्या सभेचो पयलो वांगडी तो जालो आनी उदेंतीच्या लोकांक मिशनरीची गरज आसा म्हणून आयकतच आपल्या वडिलांच्या उतराक पाळो दिवन ताणें इंडियाचो रस्तो धरलो. अशें ताची पयलींच पावलां गोंयच्या ह्या भुमीर पडली. क्रिस्ताक भेटलेल्या उपरांत क्रिस्ताचो मोग आतां फ्रांसिसाक विशव दिना. उदेंतीच्या लोकांक
जेजो दिवचे ताचे सवय असले उर्बा ताका धार देन असली. कामान असताना त्रासाची परिस्थिती आणि विरोधी वातावरणामध्ये कोणाकच भियेन असताना जेजोक तो परगटीत रावलो. खरेंच म्हळ्यार जेजोचो खासगी अनुभव घेतल्या उपरांत आणि ताचो मोग साकल्या उपरांत आमचे क्रिस्ती जिवेत आम्ही हर एकल्यान अशें जिवंक जाय. जशी उंड्या सोऱ्याची दाना आपल्या मासा रोगतान बदलून जेजू आमकां उत्मीक जेवण वांटा, तशेंच आपस्वार्थी खात्र्यो आनी वागणुको बदलून दुसऱ्याचे आनी सोर भोंवतणचे बरें चिंतचें. आमचो वेळ, मूल्य, गुण आनी गिरेस्तकायेंतल्यान लेगून गरजेवंतांक वांटचे. आमच्या शेजाऱ्यांक आनी समाजान निती प्रमाणे जियोच्यो खात्र्यो आनी वागणुको आमचे भितर आकारून हाडचे आवडे. ह्या दानांतल्यान बापाक उबारुया. आमी गीत गावुया आमच्या हात पानाचेर बागेंतल्या फुलांमध्ये पान 3.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. देवा सर मनशांच्या तारोका आमा मनशां पासून कुर्सार मरोन पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक भाग्यवान फ्रांसिसान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचेलो. लागसेल्या आनी पयसल्या आमच्या भावां भयणी बराबर तुजेसी आमी पावच्या उतरांत तशें जिनयेच्या सालीं शुभ वर्तमानाक साक्ष देव उदार काळजाची आमकां कर म्हण मागता. तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां भरुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवान फ्रांसीस सावेर तुझ्या भक्ताच्या मनाकी परत संभ्रम तुझ्या पवित्र सभेक तो पावो करताय. ताचे पुण्यवन जिवीत आमकां जिवीत दिता. ताचे शिकोवन आमचे गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सगळ्या पवित्रपणाची झरे तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें,
वो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणे काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आणि सस्नीक कराराचे रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्यात तुमचे पासत आणि समेस्त मनशां पासत ते वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. बापा, जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पेर्तुमेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणांचो बोरवांचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोर्मदुता, भाग्योन फ्रांसीस शावियर, भाग्योन जुसे भाज आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मोतीन धरून ताणेंच आमकां मागूंक शिकयलें ते आमचे बाबा म्हणलें मागणे आतां भक्तीन आमी मागया. आमच्या बाबा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें
आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात ही देवाची सिडी संवसाराचे पाप करता ती सिडयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी जेजूच्या आणि मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय ताचे असले उर्बेवन धर्म परगटणार आणि वीर भक्त आमचे मदें उपजय आणि आमी सगळीं व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावराड्यांक तुवें बसयलाय तें इनाम जोडूंक पावो क्रिस्त आमच्या समया वरवीं बसूया
तो तुमचे सोवे असो. निमाने आशीर्वाद घेऊनच्या हात सोडून तकले बघावून राहूया. भाग्यवान फ्रान्सिसाची आज आम्ही परब समरमता. ताची महिमा आणि संतोष देवातावन येता. तोच देव तुमका सदा आपलो आशीर्वाद देव. भाग्यवान फ्रान्सिसाच्या मागण्यान सर वाईटांतले तुम्ही सुटोवंक ताची देख घेवन खरेपणी जेजूचो पाटलाव करूंक देवाच्या आनी पेल्याच्या साखरेक तुमचे काळीज आनी मोन लावंक तुमकां घटाय मेळो. सर्गींच्या वैभवाक भगवान फ्रान्सिस पावलो देखून देवाची पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुम्ही सगळी आमच्या बापाच्या घरान ससनेक संतोष भोगूंक पावो. आनी सरपदभेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो आनी तुमचे सवे सदा आसूं.